भौतिकवादी राज्यघटनेच्या आधारान निर्माण झालेल्या सरकारान नार्वे सप्तकोटेश्वराचे नव्यानच नूतनीकरण आणि दुरुस्ती केली। खंतीची गजाल म्हळ्यार हे देऊळ पहिल्याच पावसात गळपाक लागला। थळाव्या आमदार मंत्र्यान देवळाची पळोवणी केली आणि अजापित करपी प्रतिक्रिया दिली। कंत्राटदाराक गोयच्या पावसाची खरसाण खबर नासतली म्हण अशें जाला आसूये। सरकारी पैशांतल्यान नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराच्या देवळाच्या नूतनीकरणाचे काम 2018 वर्सा सावन सुरू जाल्ले। 5 वर्सां उपरांत काम पुराय जाले। गाजावाजा करत पर्यटकांक ते उक्तेय केल्ले। ते खातीर लोकांच्या टॅक्साचे 7 कोटी मोडले, पूण पहिल्याच पावसान कामाचो दर्जो दाखोवन दिलो। हे कित्याक जाले ताची चौकशी करपाक जाय अशें थळाव्या आमदारान मागला। पळयात पुराय बातमी। इंजेक्शन केलेलो पळय इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग, त्या खातीर ते लिकेज जायनासले। आतांचो प्लास्टर तितकी स्ट्रेंथ ना त्या खातीर ते लिकेज करता। आनी नाल्वान सर पावसाचो लेवल हाय आसता हेवी करता, आदी ते स्ट्रॉंग आसले। गांवच्यो तक्रारी आमदारा कडेन गेल्यो। आमदारान म्हाका तात्काळ हांगा बेड दिवपाक भाग पडलें। म्हाकाय दिसता की एज पर दी डिझायन किंवा म्हाका खबर ना डिझायन कसो केलो कितें केलो, बट दी वर्क इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी। इट वॉज पळोवपाक ते भायल्यान दिसतालें, पूण आयज आमी पळयतात ज्यो वण्टी इतकी वर्सां ताका डॅम्पनेस आयिल्लें आसा, वण्टी भिजलेली आसा। डोमाच्या सकयल आमकां पर्कुलेशन किंवा डॅम्पनेस दिसता। ताजे भायर देवळान सायडीच्यान उदक पर्कुलेट जावपाक लागलें। खुबश्यो गजाली आमी जेन्ना पळय आतां बारीक पळोवपाक वतात तेन्ना जी ड्रेन आसा ती ड्रेन पयलीं एक काडल्या आनी भायर उदक जे फ्लो जावपाक जाय ती तें बारीक जाल्लें आसा। उदक साचता संपूर्ण देवळाच्या सायडीन। देवळाक कांयच अफेक्ट जावपाक जायना म्हणून एक बरे प्रमाणान ड्रेन घेतली आनी तिका जर ड्रेनीक वचपाक मेळना जाल्यार बाय जाली। आमच्या गुडाच्या हेजेर सगळे पाणी पाजरता आणि पाणी पाजरून तो शेडीचो जो गुणो आसलो कारणान तो शेडीचो गुणो तेका पाणी हे जाल्या नंतर तो फुगो शकता। तो फुगोन मागीर फाल्यां जर तो तेजी डॅमेज जावं शकता। तशेंच आमचे जे देवूळ जे सायटीच्यान आसा ते सायटीच्यान सगळें उदक झऱ्या प्रमाणे जशें हितूरसून खडपांसून झरे भायर सरता तशेंच हांगासर ते चवशी वशीनसून झरे सुटोवन ते येवन उदक सगळे देवळान येत रावंक लागले। आनी आतां आमचो श्रावण सुरू जातलो आनी त्या श्रावणान आमचे भक्त गण आसा जे श्रद्धेन देवाक लागून हांगासर देवळान येता तांकां भरपूर त्रास जातलो। हेका लागून आमी सगळ्या लोकांनी जमोन आमी पळोवन ते आमी आमच्या MLA कडेन कळयले। पयलीं अशें जातालें? अशें कांयच जायनासलें पयलीं काम केल्या उपरांतूच जालें। हे सगळें काम केल्या नंतरूच जातालें। हय, कन्सल्टंटान जे आमकां एक्सप्लेनेशन दिल्लें आहा न्हू तें आमकां एक्सेप्ट ना, म्हणून आमी ह्या गोश्टीची सखोल चवकशी जावची अशें हांव डिमांड करतां। कित्याक जेन्ना प्रोजेक्ट इतले 6-7 कोटी जेन्ना खर्च करून सरकारान हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा आनी रिन्यू केल्ले आहा आनी पयल्याच पावसाक जर हे अशें जर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार हे आमी एक्सेप्ट करचें ना। हेजी सामकी सामकी सखोल चवकशी जावपाक जाय सर ह्या कामाची। आनी जे तुमी नोटीस केल्लें आहा आतां आनी तुमच्या समोर पयल्लें आसा लिकेजीस कशे आहा ते भितून बॉटमानसून जे लिकेजीस आसा वयरसून डोमाच्या सकयल जे लिकेजीस जाल्ले आसा। इलेक्ट्रिकल सारकें ना काम। हे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम आतां म्हयनोभर जाल्यार बंद करून दवरलेले आहा लायटी। हे सगळे एड्रेस जावपाक जाय आनी व्हेरी क्विकली हेका सोल्युशन मेळपाक जाय आमकां। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।